नमस्कार, हांव आसनचेक. तुम्ही जशें पळोवंक शकता हांगासर पायप फुटला. सद्याक सिट्युएशन पळया. हांगा आमकां प्रत्येक एक दीस दोन दीस सोडून उदीक नासता. आमचे वासुदेव कॉलनी जावं हिलव्यू कॉलनी जावं, कारण परत परत पायप फुटपाचे. हे आमी जे पायप फुटला पळय हे आमी कमीत कमी 8-15 दीस पयलींच फुटलेलो सेम. तेन्ना हांगा सामकी नयी जाल्ली. तेन्ना आमी हांगा येवन रातच्या टायमाक रातचे 12 मेरेन काम करून हो पायप आमी फिटींग करून हांगा गेल्ले नवो जॉयंट घालून. हो नवो जॉयंट घातलेलो परत फुटलो. म्हणल्यार खंय ना खंय तरी हांगा जो क्वॉलिटी आहा पळय ती सामकी लो क्वॉलिटीचें काम चालू आहा. सो हांव सरकाराक सांगूंक पळयता हे लो क्वॉलिटीचे. आतां आदले जे पायपां आमचे आजून फुटना ते कित्याक हे घालता तितले फुटता. हांगा हेजे रस्त्याचे त्या सायडीन फुटलेलो ते दीस, तेजे मागीर दुसरे दीस हांगा फुटलो. म्हणल्यार हे पायपां फुटता. हायवेचे लायनीन तुमी जर वचून पळयलें जाल्यार थंय बी फुटता. आतां ह्या रस्त्याचेर वयर डांबर घातल्या उपरांत परत जे फायटा फुटतले जाल्यार परत डांबर फोडा, परत खणा, परत पायप घाला, परत जॉयंटां मारा, परत ते फुटतले. म्हणजे केन्ना पर्यंत अशें चलत रावतले. सो सरकारा कडेन मागता की हे जे लोकल जे पायप्स तुमी लोकल क्वॉलिटीचे जे सामान घालता ते घालू नाका, बरें घाला, एकूच टायम घाला आनी सोंपय न्हू कामाक. ते परत परत तुमी डुप्लिकेट माल हे हाडून जॉयंट घालता, फुटता. आतां हे कमीत कमी 1 ते 1.5 मीटर सकयल, 1 मीटर ते 1.5 मिटराचे सकयल आसा. 1.5 मिटराचे सकयल आसून तो इतलो इजी एक बारीक गाडी गेली जाल्यार कशें फुटले. गाडी बी वचूंक आसा म्हाका हेजेर. ते म्हणटा प्रेशर खंय वाडयलो मातसो म्हणून फुटले. प्रेशर वाडोवन फुटता पायप. हे आयकून आमकां मातशें सारकें दिसना. पण इतलेंच हांव सांगता सरकाराक, जे काम करता जाल्यार तुमी हे सारकें मातशें वेवस्थीत करा. पायपलायन जे घालता वेवस्थीत घाला. कित्याक आतां घातले परत रस्त्याचें काम जालें, परत जाले उपरांत फोडले, परत लुकसाण कोणाक. हे जनतेचो पयसो वयतलो न्हू. आमचे जे लोक जे पयशे भरता, जे आमची GST भरता, आमी कितें भरता सरकाराक पयशे भरता, ते पयशे हाडून हांगा घालता डुप्लिकेट मालाक. आनी परत तसोच जर तुमी करूंक लागले जाल्यार मागीर फायदो कितें, लोकांचो फायदो कितें. मुस्लिम वाड्याचेर वाठादेव वचपाक जाल्यार हो मेन रोड. मुस्लिम वाड्याचो वाठादेव रोली मिलाक वचपाक हो मेन रोड. आनी हांगाच्यान हेवी व्हेकल्स वयता एवरी टायम. म्हाका म्हणणें इतकें आहा हांगा दोनच्या हांव फाटले 8 दीस नोटीस करता हांगा वाड्यार काम चालू आसा हेजो पायपलायनाचें. एवरी टायम पायपलायन घालता, रातचें फुटता आनी थावजंड्स ऑफ उदक आहा पळय. आतां म्हाका दिसता एक हांगाच्यान बाजारांत वयताना 1 वर पयलीं पळयलें की उदक वयता, अजुनूय वयता. 1.5 वर जालें हांगा उदक वयता तो. हांगा कोणाचेर लक्ष ना. आतां कोणी हे पळोवपाचें. आनी हांगा पायपलायन घालता आसतना कसली क्वॉलिटीचे पायपलायन यूज केला. कसलीय गोश्टी आसतना कोण तरी सुपरवायझर आसता. हांगा सुपरवायझर कोण ना, कोणी ना. आनी प्लंबराचें कितें म्हणटा ते प्लंबर इंजिनियर्स कोण आहा न्हू, तेंच्यांनी येवन चॅक करपाचें कशें कितें घातलां ते. आदी पायपां घातलेले केन्ना फुटाना, हेवी व्हेकल वयताले. आतां हीच पायपां घालून 4 दीस जाले, तूं पायपां कशी फुटता तुमची. सुपरवायझर कसले इंजिनियर्स तुमी. अरे क्वॉलिटी तरी चॅक करा आनी घाला न्हू कशें. आनी स्पेस टॅक्नॉलॉजी यूज केला कितें हांगा. आतां मातशें दाखय पळया. स्पेस टॅक्नॉलॉजी यूज केला म्हणून उदक इतकें प्रेशरान येता. एवरी टायम पळया बिचोलीकार सफर करता, मुस्लिम वाड्यारूच सफर जाता. उदकाचे लायन फुटता, गटरान व्हांवत वयता उदक. हांगा कोणाचें लक्ष ना. आतां होय उदक वयतलो न्हंयचेर व्हांवून सगळी गटराच्यान वयतलो उदक. कोणाचें लक्ष ना. आतां कोण कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्ट कोणी घेतला न्हू, तेणी मातशें लक्ष घालपाचें. आनी डिपार्टमेंटाक हांव सांगता ते जे कोण आसा न्हू तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालपाचें. हांगा हे उदकाची लायन कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान कशें काम केलां मातशें ऑब्जर्व करपाचें. तेंचें कोणी तरी लक्ष घालपाचें कशें काम करता आनी कशें कितें. ही स्पेस टॅक्नॉलॉजी अशीच आमकां यूज जाता. आनी एक सरकाराक हांव सांगता की असले कसले ते टेंडर बी पास जाता सारके ते इंजिनियर्स सारके आसा जाल्यार चॅक करूंक जाय. नाल्यार असले कामां आतां 2 दिसांक परत ते डांबर घालपाचें आहा. डांबर घातल्यार परत ते कामां परत फोडटले तुमी, परत घालतले. आमचो पयसो कितें, टॅक्साचो पयसो, घामाचो पयसो लोकांचो, गरिबांचो लोकांचो पयसो घामाचो वयतो. आनी घामाचो पयसो आनी वेस्ट करूं नाका अशें. गॅसी तर आमकां हेतून लायले तुमी गॅसी सगळे आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा. हे कसलें हे उदक आमकां आनी थंय तर उदक आमकां ना. हांगा ते म्हादय गेले आमचे डायवर्ट करून. आनी कितें उरलां ते उदक अशें वेस्ट करूं नाका. मातशें हांगा लक्ष घाला. आमचे CMाक एक रिक्वेस्ट आहा, मातशें अशें बारीक काम चलता पळय आनी कोणाक तरी तो जे कोण तरी रिस्पॉन्सिबल करता ना न्हू ताका मातशें नीट आनी क्लीन काम करपाक ताका सांगा. अशें कितें तरी रिस्पॉन्सिबल घेवपाक. कितकें उदक वचपाचें आनी लोकांनी कितें करपाचें आतां. एवरी टायम आमी मातशें नळ ओपन केल्यार लाखांनी बिलां येता आमकां उदकाचे. आनी हे उदक वेस्ट जाता हेजें कोण हे करतलो.